आदरपूर्वक नमस्कार. माझाही नमस्कार तुमका. बहुमानाधिक मलबाराव सरदेसाई यांचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही ही मुलाखत सुरू करतात. देखून ती फळादीक जातली याविषयी म्हज्या मनात तरी दुबावना. काही काळ तुमचे हस्तुकी या मंगल वातावरणात माल्याच्यो पंट्यो पेटून या पहिल्या अखिल भारतीय कोकणी संगीत संमेलनाचे उद्घाटन झाले. आणि त्याच माटवात आज तुमचे मनातले उमाळे, तुमचे विचार, तुमची मतां समजून घेवपाची ही संद तुम्ही आमकां दिली. वो तुमच्या मोठ्या मनाचो आनीक एक आविष्कार. त्या खातीर तुमचे बरें जावं अशें मागता. तुम्ही असामान्य कलाकार, हांव एक सामान्य रसीक, हे आमचे मदले नातें आयचे मुलाखतींत. देखून तुमचे कडेन एक मागणें, म्हजो खंयचोय शब्द असो तसो पडलो जाल्यार तुम्ही व्हड मनान माफ करचो. ताई, तुमकां फाटल्या 15-16 वर्सांच्या काळांत कितलेशेच पुरस्कार मेळ्ळ्यात. तुम्ही पुरस्काराची अपेक्षा केन्ना बाळगिली ना आणि पुरस्कारा खातीर केन्ना कसलो वावरूय केलो ना. पूण सरकारांनी, संस्थांनी, लोकांनी आपले कर्तव्य समजून आपले एप्रिसिएशन दाखोवपाक हे पुरस्कार तुमकां भेटयले. 1985 वर्सा संगीत नाटक अकादमीन तुमचो भोवमान केलो, तेन्नाचे राष्ट्रपती वेंकटरामन हांच्या हातान. 1987 वर्सा तुमकां पद्मभूषण ह्या भोवमानान भारत सरकारान तुमचो भोवमान केलो. 1993 गोंयच्या गोवा टुडे ह्या नेमाळ्यान तुमकां त्या वर्साची प्रमुख व्यक्ती म्हणून सन्मान केलो. 1997 संगीत सम्राज्ञी पुरस्कार तुमकां मेळ्ळो. त्या उपरांत सनातन संगीत सन्मान, जायंट्स इंटरनॅशनलचो सन्मान, गोदावरी गौरव, भारत गान रत्न ही तुमच्या स्वामीजींनी दिल्ली तुमकां पदवी. आणि मागीर छत्तीसगड या नवे राज्याचो राज्य पुरस्कार चक्रधर सन्मान होय तुमकां मेळ्ळो. आणि पयर प्रजासत्ताक दिसाच्या मुर्तार भारत सरकारान परतून पद्मविभूषण हो पुरस्कार दिवन तुमचो परत एक फावट गौरव केलो. पद्म पुरस्कारामदी पद्मविभूषण हो सगळ्यात उंचो सन्मान. हो ह्या सन्मानान तुमचो गौरव जालो. आणि तातूंत आमकां गोंयकारांकूच न्ही तर समस्त कोंकणी भाशी समाजाक एक वेगळेच तरेचो आनंद जालो आणि अभिमानय दिसलो. ही आमची भावना. पण हो पुरस्कार जेन्ना जाहीर जालो तेन्ना ताई तुमची भावना कितें जाली ती आमकां सांगशात. पहिली गोष्ट म्हणजे वेगवेगळे पुरस्कार जेन्ना जनता कलाकाराक दिता त्या वेळार त्या कलाकाराक आनंद भरून उरता अशें जरी असलें तरी तो पुरस्कार मेळ्ळे नंतर कलेची फुडें अजून साधना करपाची आसा. कारण कलाचे अंतिम सत्य जोपर्यंत आमकां मेळना तोपर्यंत हे पुरस्कार आमकां बळ दितात, शक्ती दितात. ते अपरंपार अद्वैताक वचपाची शक्ती आमकां केन्ना केन्ना कमी पडटा. कारण कितें जाता की साधना करता आसतना काही वेळार काही प्रश्न असे उपस्थित जातात की तांची उत्तर मेळनात. उत्तरां हेजो अर्थ अनुभूती न्ही. प्रत्येक गोष्टीची अनुभूती आयली शिवाय मनशाक ज्ञान प्राप्ती जायना. ती अनुभूती आनी खातीर आमकां वाट पळोवची पडटा. अंतःकरणांतल्यान त्या प्रश्नाची उत्तर मेळ पर्यंत वाट पळोवची पडटा. आणि अशी वाट पळयत आसतना आमी थकून वयता, केन्ना केन्ना हात पांय गळून वयतात. अशा वेळार तुमगेल्या पुरस्कारांची जेन्ना याद जाता तेन्ना परत पांयां मातशी बळ येता चलपाचें अशें म्हाका दिसता. ताई, गोंयांतले खुबशे कलाकार जे व्हड जाले, जे देशांत नामनेक पावले, देशा भायरूय नामनेक पावले, अशे कलाकारा विशीं आमचो एक अनुभव असो आसा की साधने खातीर किंवा गोंयांत संद नाशिल्ली म्हणून वसाहतवादाच्या काळांत ते भायर गेले.
भायर गेले तांकां एक मोठे क्षेत्र मेळ्ळें, ते व्हड जाले, आपले साधनूय व्हड जाले. पूण व्हड जातना केन्ना केन्नाय तांचो आपले भाशेकडलो गोंयाकडलो संबंध दुरावलो. ते पयस गेल्ले भशेन दिसले. आपूण गोंयकार म्हणून सांगपाचो अभिमान तांचे मदीं आमकां दिसूं ना जितलो तुमच्या संबंधान दिसता. तुमची कोंकणी भाशेकडली संकळ अजून इतली वर्सां तुमी गोंया भायर रावली तरी तशीच आसा. घडये म्हजे परस केन्ना केन्नाय कांय एक्सप्रेशन्स किशोरी ताई अशी वापरता जी आमी सोडल्यात, आमचे पिढीन सोडल्यात. ही कोंकणी कडली संकळ आनी दुसरो तुमचो गोंयकारपणा विशींचो अभिमान. तुमी अभिमानान संवसाराक सांगतात की आपूण गोंयकार, आपलो जल्म गोंयांत जालो, आपूण कोकुड्डी गांवची म्हणून. हे जे कोंकणी कडली संकळ आनी हो जो गोंयकारपणा विशींचो अभिमान हो तुमच्या बाबतींत जो आमकां एक्सेप्शनल असो दिसता, अपवादात्मक असो दिसता, तो असो उरपाचें कारण कितें तुमचे नदरेन? पहिली गोष्ट म्हणजे जी अपवादात्मक अशी तुमकां दिसता ते मागे रक्तांत भितरूच आसा. मागेले माहेर हांगचे, सासर हांगचे, पूण मागीर मागेले वयाचे 26 वर्साचेर मागेले बापूय गेलो. त्यामुळे आमकां तिगांचे संगोपन सर्व दृश्टीन म्हणजे शैक्षणिक दृश्टीन म्हण किंवा खंयच्याय दृश्टीन म्हण जावचें तर ते गोंयांत जाणें शक्य नाशिल्लें त्या वेळार. म्हणून ती मुंबय आयली आणि तिने आमकां जे शिक्षण दिलें, जे संस्कार दिले, ते सगळे ह्या गोंयच्या भूमीक रुजू जाल्ले संस्कार आसा आमगेले. त्यामुळे आमी ल्हानाची मोठी पळय जी जाली ती गोवन संस्कारांतल्यानच जाली. त्यामुळे तितून काय विशेष ना. हे जे पळय तुमी आतां विशेष म्हणून काडला ते म्हाका काय समजना. म्हणजे यू मे कॉल मी इनोसंट इफ यू वॉन्ट, पण अशें म्हाका दिसता की आमी ल्हानपणा पासून आमगे मायेची गांव कुड्डी. आमी शाळेंतल्यान 1 म्हयन्याची आमकां रज पडटाली. त्या वेळार आमी आमकां तिगांकी घेवन माई येताली हांगा आनी आमी वचून कुड्डे रावताली. म्हाका याद जाता की कुड्डे आमगे 17 खोलयेचें घर म्हागे माईलें एन्सेस्टर म्हणजे वर्ष परंपरागत आयिल्लें आमगेलें घर तें. तातूंत एकूय दीस पंख नाशिल्लोच म्हणा, पण पंख्याची जरूरय केन्ना म्हाका दिसली ना. अशी त्या वेळची परिस्थिती आशिल्ली हवामानाची. आमकां केन्ना जाळ्यार घालना. किंबहुना त्या दाटेक वाटेक रानाच्या आमी रावता आसतना हांवें जे जे पळयलें तेजे म्हज्या मनाचेर इतली खोल संस्कार जाले की ह्या जगातली खंयचीय भूमी म्हाका ह्या भूमी पेक्षा सुंदर सत्य अशी दिसना. ह्या भूमीचे एक वैशिष्ट्य म्हाका उलयनशें दिसता हांगा तें अशें की जेन्ना नैसर्गिक भूमीक मनीस नैसर्गिक रित्या रावता, ह्या भूमीचे सौंदर्य हे मनस सौंदर्य आसा. दृष्टीतले सौंदर्य गोष्ट वेगळी, पण त्या नैसर्गिक निसर्गात रावणारी मनशाक ज्या पळय मनाच्या सौंदर्याची एक वरदान दिला ह्या भूमीन, ते मन भारी प्रेमळ आसा हांगा. ते मन हळू आसा, ते मन तीव्र संवेदनशील आसा, जशें हांव आसा अशें म्हाका दिसता. हांव गोंयचें आसा हें हांवें सांगले शिवाय कळचें अशेंच म्हाजें आयुश्य आसा. गोंयची भूमी ही अत्यंत पवित्र भूमी आसा, कारण थंय निसर्ग वाडटा. तो निसर्ग आमी वाडयना. आमी वाडलेलो निसर्ग व तितलो चैतन्यपूर्ण आसतेच शक्य ना जितलो तो नैसर्गिक रित्या वाडटा. आता परिस्थिती वेगळी जाल्या. म्हणजे कशी, एक उदाहरण म्हणून सांगता तुमकां. Maybe this is off the track, but then let me give out my mind. तुमची भावना समजून घेवप होच तर हेतू ह्या. आमी रोजेन कुड्डे वयताले पळय, मागीर मागीर व्हडली हें कितें म्हणटा तेका काजू झाडां, आंब्या झाडां, व्हडली बाग आशिल्ली मागीर. थंय आमी वयतालीं. त्या वेळार पालो सुकलेलो पालो तितून भितर खोडको काडटालीं, घोडकां. त्या घोडक्याची घराडे हाडून भाजी करप आनी ती खावप.
ह्या वेळा जेन्ना हांव गेलें तेन्ना एक घोडूक सुद्दां म्हाका मेळ्ळें ना. वायट दिसलें. म्हणजे तें वायट दिसलें कशें, तें जाका ताचो अनुभव आसा तेकाच कळटलें. बटमोगऱ्यान लाल व्हडली व्हडली फुलां, व्हडली व्हडली पंचवीस तेजे गुच्छ, खंयचे तरी ओळ एक व्हांवता आनी तेजे किनारे आसता ते दिश्टी पडलें ना म्हाका. वायट दिसलें. म्हाजी इतलीच विनंती आसा तुमकां की गोंयचें जें सौंदर्य आसा, जें नैसर्गीक सौंदर्य आसा तें टिकचें, तें वाडीक लागचें अशें तुमी करात अशी म्हाजी विनंती आसा. हांव हांगा रावना. ना ताई, तुम्ही योग्य सांगले. आणि म्हणजे कांदळा फुलां, वावळां, व्हडली अनंता फुलां कितें ही दिश्टी पडनात आतां. ती तुमी नाही करपाची, कोणी करपाची. आणि दुसरी कितें जाता, आमगेले गव्हर्नमेंट आतां सांगता झाडां वाडयात. झाडां आमी वाडयल्लीं झाडां आनी कुदरती आसलेलीं झाडां हितून खूब मोठो फरक आसा. ती जतन करून दवरची अशें म्हाका दिसता. आतां गोंयांत हांव जेन्ना येता तेन्ना पयलींचो निसर्ग, पयलींची पक्षी खंयी बसून उलयताले. आतां तांकां भंय दिसता, ते येनात. बिल्डिंगी पळोवन भंय दिसता तांकां. आमची जर इतली जर झाबी धाडांतात तेंगेलें विचारलें कितें. तर अशें गोंयचे भुमीचें सौंदर्य आज जरी नसलें तरी जें जें हांवें पळयलें तें सगळें हृदयस्थ दवरलें आनी तेजे पेक्षा व्हडलें अशें कांय म्हाका आयुश्यांत दिसलें ना. म्हणून हांव गोंयचें. ताई, तुम्ही हे खूप महत्वाचे सत्य सांगले. गोंयची ही सैम संपत्ती आम्ही सांभाळून दवरली ना जाल्यार गोंय उरचेंच ना. एक प्रश्न माई विशीं, सर्गेस्त मोगूबाई विशीं. हाजें कारण अशें की तुमचे कडेन संवाद करपाचें हें भाग्य आमकां मेळ्ळां, तशें भाग्य माई कडेन संवाद करपाचें मेळ्ळें ना. तुमची जी गोंय विशींची भावना आसा तशीच माईची आशिल्ली. तेंच दायज तुम्ही घेतलां, तीच परंपरा घेतल्या काय तुमच्या बाबतींत आनी माईच्या बाबतींत थोडोसो कितें फरक आशिल्लो? माई गोंया येवपाचें अशें ठरयलें नंतर 1 म्हयनोभर तितूंकच आसताली ती. शी वॉज हॉन्टेड. आनी व्हडले व्हडले ट्रक्स बी बरप. आगे हांवें म्हणलें माई, आगे आतां गोंय पेडे मेळटात, कापूर मेळटात, सगळें मेळटा. ना ना ना, तूं चड शाणपण शिकोवनाका म्हाका. आपूण करतें बरोबर आसा. व्हडले पेडे, भुरग्यांक खाणें पिणें, 2 ट्रंक पयलींचे. आमगे थंय बॅगां आशिल्ल्यो पण ना, ती तिगेले ट्रंक भरताली. त्या लोखंडाची कागदाचे ट्रंक आसता न्ही ते. कापूर म्हण, उदबत्ते म्हण, वात्यो 340 काय कितली त्यो वाती वर्सभर रावन ती करताली स्वताच्या हातान. हे गोंयचे प्रत्येक तिगे शरिरांतर्गत, शरीराचे भायर जो एक कण तिगेलो गोंयचो हांवें पळयला. तो नुसतं पळयलो ना, हे तो म्हाजे भितर केन्ना आयलो म्हणून म्हाका कळ्ळेंय बी ना. अशी म्हागेली माई हांगा चड रावपा मेळचें म्हणून कितली निमित्त सांगताली ती म्हाका. काकोडे आमगेले आत्याले घर आसा मावशेले, थंय वचून ती रावप 5-6 म्हयने थंय रावप. एक येदोसो पक्षी ते दिवस आत्याले भायर आंगणा उलयतालो. तिने म्हाका धांवत भितर आयली, म्हाका सांगलें पळय पक्षी पळय कितलो सुंदर उलयता. तो गोंयचो पक्षी न्ही म्हणून स्पेशल. असले कितले तरी पक्षी उलयतात बाजारांत, पूण तिका ते इतलेशे शेवणे येतेशे तेजी किंमत. तर माई बद्दल हांव कितें उलोवं तुमचे कडेन. मायेले गाणें सुद्दां ह्याच भुमींतले म्हणून नैसर्गीक आशिल्ले. मायेली गाण्याची शिस्त ही निसर्गाची शिस्त आशिल्ली. ती तिका गोंयांकच मेळ्ळ्या. शिस्तींतली जी मनाची साम्यावस्था येता, ती साम्यावस्था म्हणजे मायेले गाणें आशिल्ले. ती सदांच एक दुःख जरूर जातालें, तेंय बी हांव तुमचे मुखार उलयतां. तें अशें की गोंयकारां हांव दर वर्सा हांगा येता, रवळनाथा तिथीक आपयता, वर्तमानपत्रां प्रसिद्ध करता, कोण येना गो बाय. गोंयकारांक कितें जालां, कित्याक येना ते तिका खूब वायट दिसतालें. पण
माई गेली उपरांत असो, पण तुम्ही जो तिचो सोहळो केला ते पळोवन माई ही माझी गुरु, आणि गुरु केन्ना मरना. गुरु हो चिरंतन असता. तर हांव जर तिचे गुरु म्हणून पळयत आसन तर ती हांगा आसा आत्ता सुद्धा. ती तुमचेडेनय पळयता, म्हजेडेनय पळयता अशें म्हाका दिसता. आणि जर ती गोंयची जर सामकी जर भरून भरून जर गोंयची नासता आशिल्ली तर ती हांगा आसा अशें म्हणण्याचें धैर्य म्हाका जायनाशिल्लें. बरोबर, सामकें खरें. सर्गेस्त मोगूबाईची सासाय ह्या माटवांत आसाच आनी ती आमकांय जाणवता. ताई हांव विचारतालो, शास्त्रीय संगीताच्या क्षेत्रांत तुमचे सारखे व्हड कलाकार जावन गेले, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कलाकार ह्या गोंयच्या भुमींतल्यान जन्माक आयले. हे सगळें एका विशिश्ट काळांत घडलें, पूण हे हाजे फुडें घडोवपाची क्षमता ह्या भुमींत आसा अशें तुमकां दिसता? आनी दिसता जाल्यार कशे तरेचें वातावरण ह्या भुमींत आसचें पडटलें? आता तुम्ही म्हजे कडेन सकल जे बसलेन उलयल्ले ते अशें की आमगेल्या ह्या गोंयांत बरेचशी इन्फ्लुएन्सीस जाल्या, पर्टिक्युलरली पोर्चुगीज इन्फ्लुएन्स, ब्रिटीश इन्फ्लुएन्स. ताजे मुळे आमगेल्या गाण्याचेर बऱ्याच परदेशीय संगीताचो प्रभाव पडला, हेंय बी खरें आसा. आता कालच हांवें एक टीव्हीचेर मुलाखत व्हडलो प्रोग्राम केलो मुंबय, व्हडले व्हडले लोक उलयले बी. तांकां फ्युजन असो एक कॉन्सेप्ट सगळी कलाकारांक पसंत आसा, म्हाका तो पसंत ना. ताचे कारण मुसलमानान हिंदू जावचे आणि हिंदून मुसलमान जावचे हे जायना आसतना सुद्धा दोन मनशां एकमेकाचे प्रेम करूं शकतात, एकाच वेळार मरूं शकतात. अशें आसतना हे अननॅचरल किंवा अनैसर्गिक गोष्ट कितें करची ताजी फलीत कितें बरोबर जायत अशें म्हाका दिसना. आता ही तुमगेली कितें म्हणटा तेका क्रिसमस जेन्ना आसता तेन्ना तेंगेली गितां आसता, कॅरोल्स इतली सुंदर आसा ती आयकत रावची. तितून भितर वचून हांव म्हाजी इंडियननेस करचो म्हणटा कितें एडल्ट्रेशन जाता अशें म्हाका दिसता. एडल्ट्रेशन म्हणजे दूषित जाता अशें म्हाका दिसता. तेंगेलें तें सुंदर आसा तें सुंदर दवरचें, तशेंच आमगेलें सुंदर पळय आसा तेंय बी आमी जतन करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. तेन्ना हें फ्युजन प्रकरण कितें म्हाका समजना, म्हाका ज्ञान मातशी हितून कमी आसा. पण म्हागेली कला जेन्ना हांव विचार करता तेन्ना म्हाका एक गोष्ट तुमचे मुखार सांगनशी दिसता. म्हाका बरो संदी तुमी दिल्या, त्या संदीचो हांव फायदो घेतलेच आज, आनी तुमी उठून वचूंकच जायना अशें म्हाजो आग्रह आसा. तुमकां भूक लागतली तशी म्हाकाय बी लागतली काय ना. म्हणून अशें आसा की फ्युजनचो अर्थ हेंय बी न्ही आनी तेंय बी न्ही अशें न्ही. धरल्यार हेंय बी तेंय बी आनी हेंय बी न्हय आनी तेंय बी न्हय, आणि हेंय बी वाडलें आनी तेंय बी वाडलें अशें जर जाता आशिल्लें तर फ्युजन वॉज एक्सेप्टेड, वी वूड एक्सेप्ट इट रेडिली. पण तशें जायना. म्हणून आमगेले हिंदुस्थानाचेर भारताचेर जो परदेशीय प्रभाव पडला तो जर मातसो तुमी काडलो कुशीन तर तुमकां अशें दिसतलें की आमगेले आजचे जे पळय सप्तक आसा इट इज नोन एज टेम्पर्ड स्केल. टेम्पर्ड ह्या शब्दाचो अर्थ तुमकां खबर आसा. जे नैसर्गिक संवादाचे सप्तक आमगेले भरतान दिलां आमकां. आमगे थंय 4 मतां आसात, भरत मत, हनुमत मत आनी कसली मत. त्या 4 मतांची एक सुरी अशी स्टेटमेंट आसा. ते म्हणटात 7 सूर आसात. 7 सुरां पडले कडल्यान 8वो सूर ना, म्हणून आमी ताका सप्तक म्हणटात. आता इंग्लिशाक हेच जरी असले तरी तांगेलो कॉन्सेप्ट ऑक्टेव आसा 8 सुरांचो, आमगेलो 7 सुरांचो आसा. हांव कितें म्हणटा 7 सुरांच्या सप्तकाचो विचार आमी कित्याक करनात.
जे संवादात्मक सूर आसा. एकदा षडज स्थित जाल्या नंतर गंधार खंय आसा हे निसर्ग सांगता, आमी न्हय. कारण नादात्मक विश्व आसा हे नाद ब्रह्म आसा. म्हणून तो गंधार पळय आसा तो खंयची स्थानाचेर खंयची बिंदूचेर स्थापित केला हे आमकां आयतेच पुर्वजांनी सांगून दवरला. आणि ती आमी मोजून 4-3-2 4-4-3-2 अशी आमी श्रुती व्यवस्था केली आसतना सुद्धा 6 व पहिली स्थानाचेर सिद्ध करणारी मनशाचो म्हाका विचारच करूंक जायना. अहो अशेंच पळया तुमी झाड वाडटा, झाडाची मूळ दिसता तुमकां, पण ते मूळ नासल्यार तें झाड वाडना. तशेंच आमगेलो प्रत्येक स्वराचें अस्तित्व आसा. म्हणूनच आमी ताका आहत आणि अनाहत अशी नाद 2 नांवान आमी ताका वळखतात. तर ही जी पळय ज्ञान आसा ते वैदिक परंपरेंतल्यान आयिल्लें तें ज्ञान आसा ती खरी परंपरा अशें हांव मानतां. ते नदरेन भारतीय शास्त्रीय संगीताक ह्या गोंयची भुंयेंत कितें भवितव्य आसा अशें तुमकां दिसता? आसूंकूच जाय. कारण जर गोंयची भूमी नैसर्गिक आसत तर थंय निसर्ग रावले शिवाय रावचो ना. फकत आमी पळोवंक जाय मातशें. कितें जाता म्हाका सदां अशें दिसता की हांव जर रस्त्या वयल्यान वयता, ह्या बिल्डिंगाची भानगड सोडात तुमी, ज्या ठिकाणी खरें निसर्ग आसा त्या ठिकाणी आमच्या काकोड्याक अजून निसर्ग आसा, थंय चलता आसतना वाटेर गवताची इल्ली गवत आसता. थंय एखादी वेळार एखादेंच फूल येता, तेजेर पांय दवरपाक म्हाजी धैर्य जायना. इतली जर म्हाका दिसता गोंयकारांक की तशें दिसना, नाजाल्यार तुमी गोंयकार न्ही अशें म्हणून त्या इतली ल्हान फुलां सुद्दां दुख नये असो एक विचार मनाक येता. इतले नैसर्गिक वातावरणात नैसर्गिक संगीत जतन करचेले काम आमगेले आसा जे आमी अजून करनात. उदाहरणार्थ आकाशवाणी, दूरदर्शन, तांकां ऍडव्हर्टिजमेंटार पयशे मेळटात. म्हणटकीर हांवें तांकां सांगलें तुमी म्हागे प्रोग्राम दवरूं नाकात, कारण कितें आसा एक राग म्हागेलो 6 तास चलता, तातूंत भितर जर तुमी जर ऍडव्हर्टिजमेंट घातली कितें तर मागीर एक पांय कापलो, एक बोट कापलें, एक तर तशी भानगड नाका म्हणलें, म्हाका तुमी आपयच नाका. आकाशवाणी हें करणे शक्य आसा. आकाशवाणी आठवड्यांतल्यान 7 दिसांतले 7 दीस नाका पण निदान 5 दिवस तरी ह्या शास्त्रीय संगीताची परंपरा गोंयकारान वाडोवंकूच जाय अशी म्हाका आग्रहाची विनंती आसा. आणि जे तुम्ही कातारां आयकतात, जे तुम्ही वेस्टर्न म्युझिक आयकतात, जे पॉप, जे जॅझ, जे कितें तुम्ही आज आयकतात ताजे पेक्षा व्हडले, ताजे पेक्षा आमकां निसर्गा कडेन म्हणजे कितें आमी म्हणटा कुशीक व्हरणारे जे संगीत आसा ते जर आमी गोंयकारांनी उडयलें तर म्हाका दुसऱ्याक उपदेश करपाक जागो मेळची ना. म्हाजे खातीर तरी करात. ताई हांव तुमकां सारकें समजलो जाल्यार ह्या गोंयच्या पोरसांत उदंड फुलां फुलुनी तातूंतलींच थोडीं फुलां परमळटलीं आनी संवसाराचेर परमळ पावयतलीं. हय, पूण तें आज जायना. हें जातलें आतां आमगेलें गोवा कला अकादेमी, हांव स्पश्ट उलयता म्हणून म्हाज्या रागार जावं नाकात, कारण हें गोंय उबारचें अशें म्हाका दिसता म्हणून उलयता. उलयता आसतना कितें कोणा दुखल जाल्यार हांव तुमची मनापासून माफी मागता. पयलीं म्हाका तत्वाशी संबंध आसा, मनशांशी ना. मनशां आज आसात, वयतात, आवाज आसा, फाल्यां नासतले, पण तत्वां कायमची असतात. तेन्ना तेची कदर करून आज नाटक अकादेमी जे पळय जाता तें म्हाका आवडना. कला अकादेमी म्हणजे अशें कला अकादेमी आय एम सॉरी की दर 5 वर्सांनी एक गुरू बदलतात. हांव म्हणटा 5 वर्सांनी ज्या गुरू कडेन ही भुरगीं शिकलीं ती दुसरी गुरू कडेन शिकता आसतना त्यांच्या मनाची अवस्थेचो तुम्ही केन्ना विचार केला? कोण आयलो म्हणटा अशें पळय ह्या रागा मगो हो वादी आसा आनी हो सवादी आसा, बाय शिकात. दुसरो येता तो म्हणटा समजा हांव आयलें, हांव भिंबलासाचो वादी गंधार आनी निषाद म्हणटा, completely against the traditional way of learning and teaching.
We don't depend upon books, we depend upon the experiences, the realizations that we get, which are true. तर पुस्तकांच्या पळय बरयला ते शिकून भुरग्यांक गाणी येत अशें म्हाका दिसना. कॅसेट करून गाणी येत अशें म्हाका दिसना. गाणे हे जिवंत चैतन्यपूर्ण आसा. ते चैतन्याक घेवंक जाय तेन्नाच गाणी येतली. हे पर्टिक्युलरली भारतीय शास्त्रीय संगीत. आता घेऊ नका तुम्ही शास्त्रीय म्हणजे काय, व्हडली काय म्हणजे अवडंबर माझं सारखे काय. शास्त्रीय म्हणजे कायदो. आता उदाहरणार्थ हांव मातशें ऑफ द ट्रॅक वयता. उदाहरणार्थ एक हांव राग गाता अशें समजात तुम्ही. हो राग म्हणजे कितें हेच आमकां मुळाक खबर ना. राग म्हणजे आमी कितें म्हणटा खबर आसा? आरो अवरो, वादी संवादी, विवादी अनुवादी, हो राग न्हय. तो राग जन्म आयलोच कसो आनी कितें आयलो? ताजे फाटले त्या रागांतल्यान व्यक्त जाणारो व्हांवणारो जो पळय भाव आसा न्ही, तो भाव महत्वाचो. त्या भावाक संयुक्तीक अशें नाव आमी दिला. तेका आमी हिंडोल म्हणटात, तेका आमी बहार म्हणटात, तेका आमी वसंत म्हणटात. आता अशें आसा हांव किशोरी कल्याण सुद्दां करूंक शकता काय ना? हांव मलबार माम मल्हार करूं शकता, कितेंय करूं शकता. हांवें करचें काय ना? ह्याचो विचार जे संगीत करता ते शास्त्रीय संगीत आसा. जो भाव तुमकां दाखोवचेलो आसा तोच भाव तुम्ही स्वराक व्यक्त करता काय ना, हे जाणून देणारे ज्ञान संगीताचे भारताचे संगीताचे ज्ञान आसा. नाट्यशास्त्र शिकचे. आम्ही राग म्हणटा म्हणजे आम्ही रागाचे नाट्य तुमचे समोर मांडतात. म्हणजे आम्ही त्या नाट्याचे किती तरी प्रिन्सिपल्स आसा काय ना, कितें कायदो आसा काय ना. आमकां एक माध्यम मेळ्ळें आणि आम्ही वर्सान वर्स लागून तान तयार केली आणि लय तयार केली आणि सगळी तयार केली. त्या रागाची निमित्त करून आम्ही आमगेले माध्यमाची आमगेली कमांड तुमकां दाखयतात अशी शास्त्रीय संगीताचे आजचे दर्शन आसा. आणि ते टिकले ना जाल्यार म्हाका तेजे आश्चर्य दिसता. म्हणून फाटल्यान वचात मातशी.